हांव चॅरमॅन आसलेलो 8 वर्सांनी आनी तेज्या पयलो हांव मेंबर आसलो. फाटल्या 8 वर्सां पासून आमी चोयता कांयच डिफरन्स ना. आमगे गोवोरमेंट आमच्या कडेन कांय करना. आमचे फार्मर्स येवन आमकां क्वेश्चन करता प्रायस डिफरन्स केन्ना मेवता. आमचो MLA मेवलो आमकां एक दिसाक. तेणे म्हणलें म्हयन्या पेमेंट जातलो. आयज पासून 9-10 म्हयने जाले आमकां पेमेंट जालो ना. हो प्रायस डिफरन्स जालो तेन्ना सपोर्ट प्रायस आमकां 40 रुपया आसलो आनी तो तसोच आहा आयज देखून. 16 वर्सां जालीं आमकां डेरीचे प्रायस डिफरन्स ना. आतां लॉस जाल्ले करोडांनी म्हयन्या तेंगे मिटींग जाताल्यो. हांव नको गव्हर्मेंट CM तेंगे कमिटी केसो मिटींग घेताले ते मंथली. आमगे सोसायटी आमी लॉस जाल्यार आमकां काबार करूंक पडटा. हितू क्रोर्स ऑफ रुपीज लॉस जाले आनी तांकां कांयच तुमी हॅरसमेंट करना. ते गव्हर्मेंटान लॉस पान तांकां हॅरस करून तेंकां पे करूंक जाय. आतां आमगे आतां प्रॉफीट जाता ते तुमी ते मायनस करता. दुधकारां दूध वाड जायना जाल्यार आमकां धंदो बंद करूंक पडटले. जशें आतां आमकां पेट्रोल भायले देशाचे निर्यात जावपा डिपेंड आसात तशें आमकां दुधाक भायले स्टेटीचे डिपेंड रावपा पडटलें. कित्याक गोंयचे दुधकार आतां 35,000 जालां. जे 60-70 आशिल्ले जेन्ना दुधाचे डेरीचे आमचे एडमिनिस्ट्रेटर नाशिल्ले तेन्ना. आतां एडमिनिस्ट्रेटर हे साकून डेरीचे सारकें डेव्हलपमेंट सामकें स्लो जालां. कोणाक पडून गेलां डेरीचें. आयज कामगारांचो पेमेंट जावपाना आनी फाल्यां डेरी सोंपून गोंयचे दुधकार रस्त्यार येतले. आयज आमी 10 रुपया मागतात आनी आमी जाणा 10 रुपया दिवपाना. 5 रुपया पूण दितले पूण ते 5 रुपया दिवपाक करनात. आतां 10 रुपया जायना जाल्यार आमी 2,000 हावड जाल्यार सरकी आनी पॅलेट जाल्यार 1,500. हे कितें करून दुधा धंदो चलोवपाचो. ग्रीन्स आमचे कडेन ना आनी हे गोंया आतां अशें गोवोरमेंट आमी दुधकारां पळयना जाल्यार मुखार दुधकारांचें जाता. आतां आमचे दर फरका पासून आमकां रस्त्यार येवपा पडटा.